विधानसभा वेंचणूक लागी पाविल्ली असतानाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वात बदल करीत गिरीश चोडणकरांची प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या। हे भायर एम.के. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या। तसेच दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या अशें पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी नियुक्तीचो आदेश जारी केला। तसेच अमित पाटकरा खाला आशिल्ली समिती बरखास्त केली। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेसीत नेतृत्व बदल जातलो अशी आस्त आशिल्ली। हे फाटभुंयेर गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर परतून गिरीश चोडणकर हांची नेमणूक केल्या। हे भायर एम.के. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि आमदार कार्लोस फेरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर आणि दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या। आमी पार्टीचे सोल्जर, पार्टीन जे काम दिता ते वचून प्रामाणीकपणे करपाचें। आता तामिळनाडू इलेक्शन जाले नंतर काल म्हाका परत गोंयांक वचून काम करपाची पार्टीन संदी दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांक आमी जर सगळे एक जाले, जितलो ओपोजिशन आनी आमची पार्टीचे सगळे टीम जे आसा ती सगळी जर एक जाली, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक घर धाडपाक वगत लागपाना। सो फर्स्ट काम आसा तें आमची पार्टीचे युनिटी परत घडोवन हाडप आनी एक स्ट्रॉंग टीम काँग्रेस बिल्ड करप। आनीक 15 वर्सां जाली गोंयची गोवा ब्रँड हो डॅमेज जायत आसा। डेव्हलपमेंटाच्या नांवान म्हणजे डेव्हलपमेंट गोंयांक कितलो जाय हो आमकां सगळ्यांक विचार करपा पडटलो आनी हो एजेंडा घेवन आमकां मुखार वचून गोंयकाराची साथ घेवन ह्या सरकाराक घर धाडपाची एकूच प्रायोरिटी आयज गोंयकारां मुखार आसा। बाकीचे ओपोजिशन पार्टी कडेन बी उलयताले तुमी? आमी सगळ्यांक एक करपाक जाय, कारण गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे एक जावन आमी फायट करपाक जाय, जाल्यारूच आमी ह्या सरकार जो माजलेलो आसा, जेणी सत्ता काबीज करून स्वता खातीर स्वता फायद्या खातीर गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, हांकां बेगीनचे बेगीन घर धाडपाची गरज आसा। जाल्यार फाटल्या 4 वर्सांत गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय आणि हक्क राखपा खातीर आमी सगळे एकठांय झगडला। आमी गांवांनी वचून लोकांच्या प्रश्नां खातीर आवाज उबारून वेगवेगळी मोहीम सुरू केल्या। गोंयच्या उजवाडाच्या फुडारा खातीर म्हजी वचनबद्धताय कटिबद्ध आसा। गोंयच्या फुडारा खातीर आपलो लढो चालूच उरतलो अशें काँग्रेसीचे आदले प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्वीट करून सांगले। मात पाटकरा खाला आशिल्ली समितीच्या वांगड्यांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।